दीप बाब, कोंकणीच संगीत मुखार व्हरचें अशें कित्याक दिसलें? कित्याक कोंकणी संगिताच्या मार्केटिंगा कडेन येतले आमी मुखार, पूण कोंकणीच संगीत अशें कित्याक दिसलें? जेन्ना पयली जी आमचे म्युजीक आल्बम आयलो तुजे विणे, तेन्ना कोंकणी कितें आमी काय गोंयांत रावन काय मराठी आनी मराठी इज अ देश, 12 कोटीचो देश आनी आमी 15-18 लाखाचे. सो मराठी खातीर आनी दुसऱ्या भाशां खातीर करपी खूब जाणां आसात आनी जायत आयलां. आनी हांगा नीच म्हूण आसता पळय, नीच कोंकणी भितर आसा. एक पोकळी, ओके, पोकळी. या पोकळी. या 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 ती कोंकणी भितर आसा. ती पोकळी कोण भरून काडटलो? आमी गोंयकारान भरना जाल्यार आनी कोण करपाक शकना. सो जेन्ना त्या कामा खातीर पयशांची तजवीज जाय, ताका उमेद जाय, ताका वेळ जाय आनी तिनूय हांचो संगम जावपा जाय. तुका वेळ आसा, पयशां तजवीज ना, नाल्यार उमेद आसा आनी वेळ ना. सो तिनूय संगम जावन तें येवप न्ही. सो ताजे खातीर म्हणल्यार कोंकणी खातीर कोंकणीच. मागीर म्हाका कितल्योश्योच ऑफरी आयल्यो, तातूंतल्यान तुजे विणे म्हणजे मराठीन केलें. मराठीन करून तें नीळ रंगान आसा ताणें राधा बावरी जालें, तें फामाद जालें महाराष्ट्रभर गाजलें. फुडले प्रत्येक सिडीन म्हाका ऑफर येवपाक लागल्यो बॉम्बेच्यान. म्हाका तुमचे कडेन कॉन्टेंट आसा इतलो, तुमी मराठी करुया म्हणून. हांवें म्हणलें ना. कित्याक तुजे विणे मागीर कितें जाता, हाजो बॅलन्स वता. मागीर मराठींतल्यान कोंकणी केलां काय कोंकणींतल्यान मराठी केलां तें लोकांक कळना. कित्याक मराठी सांगूं तशें, महाराष्ट्र इज अ सागर व्हडलो 12 कोटीचो. अमेरिके पासून सगळे कडेन आसा न्ही. आनी आमकां तें मागीर दिसतालें की, आनी 25 वर्सांनी दिसतालें की मराठींतलें कॉपी मारलां कोंकणीन म्हणून. एक्चुली इट इज अशें ह्या भशेन. पूण हांवें म्हणलें नाका, म्हाका पयशे बी नाका, कित्याक मराठीन तुका मार्केटींग चड जाता, हें जाता, नाका म्हणून हांवें थंय स्टॉप केलें. तुजे विणे वेळार एक एक्सपेरिमेंट म्हणून केलो आनी रिक्वेस्ट केलो. जे गायक आशिल्लो पळय स्वप्नील बांदोडकर, तेन्ना नवोच उबरतो गायक आशिल्लो तो. म्हणपालो आपल्या कडेन कांयच ना. आनी हांवें फस्ट ताजे कडेन गाळून घेतिल्लें तुजे विण्यांतलीं 2 गितां, ती मोग तुजो गो बी. सो तो म्हणपालो आपल्याक रिक्वेस्ट की आपल्याक कांयच आल्बम ना, आपल्याक हें करपा दी म्हणून तो एक करुया म्हणलें. चल, तो बी म्हजे खातीरूय बी एक प्रयोगूच न्ही, एक एक्सपेरिमेंट पळोवया म्हणून. तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफूल जालो तांचे खातीर. म्हजे खातीर, आमचे खातीर, गोंयकारां खातीर कांय जालें ना सक्सेसफूल, कित्याक आमचे कडेन हें आसात न्ही. राधा ही बावरी ह्या एका गितान म्हाका दिसता स्वप्नील बांदोडकराक सेलिब्रिटी केलो महाराष्ट्रान. एक गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. दीप बाबान जें सांगलें की आमी मराठींतल्यान आमची सर्जनशीलताय व्यक्त करपाक शकतात, प्रेजेंट करपाक शकतात, पण ती करपाक महाराष्ट्रा भितर जवळ जवळ 11 कोटीचो जनसमुदाय आसा, 11-12 कोटींचो. हिंदींतल्यान करपाक शकतात, पण त्या खातीर जवळ जवळ 70-80 लाख अनदर इंडियन्स आसात. पण कोंकणीची सेवा करपा खातीर आमचें सगळेंच पॉप्युलेशन कोंकणीचें 50 लाख. तातूंत भितर गोंया भितर आमी हार्डली एक 17-18 लाख, आनी तातूंत भितर कोंकणी मनीस, नीज कोंकणी मनीस हार्डली एक 12-13 लाख. आमी जर कोंकणीची सेवा करनात, गितां, चित्रपट जर आमी कोंकणींतल्यान निर्माण करनात, जाल्यार ते कोण करतले? आनी तें करता आसतना बेस्ट करतलो आनी हांव म्हजे कोंकणींतल्यान अशें दितलो जें फाल्यां मराठींतल्यान कॉपी जातलें, जें हिंदींतल्यान कॉपी जातलें, अशे तरेचो ध्यास दीप बाब दवरतात, त्या तरेन काम करतात.